नमस्कार, हांव तुलसी पर्येकर। आयज आमी नवी व्याकरणीक संकल्पना जाणून घेवया, ती म्हणल्यार लिंग आनी ताचे प्रकार। लिंग आनी ताचे प्रकार कांय देखी पळोवया। भुरगो सचिन तेंडुलकर, बायल सानिया मिर्झा, हत्ती माकड, मानगी, पारवो, बोंडला, पणजी, लाल किल्लो वा रेड फोर्ट जो दिल्लीत आसा, म्हादेवाचें देवूळ जे तांबडेसुर्ला हांगा आसा, सायकल, हारसो, फणी, मेज, भुरगो सचिन तेंडुलकर, बायल सानिया मिर्झा हीं उतरां मनीस हातूंत आस्पावतात। हत्ती, माकड, मानगी, पारवो हीं उतरां जनावरां वा प्राणी हातूंत आस्पावतात। बोंडला, पणजी, दिल्ली, तांबडेसुर्ला हीं उतरां जागे हातूंत आस्पावतात। सायकल, हारसो, फणी, मेज हीं उतरां वस्तू हातूंत आस्पावतात। तर व्याख्या पळोवया। मनशांक, जनावरांक वा प्राण्यांक, वस्तूंक, जाग्यांक नांवांनी वळखतात। अशा नांवांक व्याकरणांत नाम अशें म्हणटात। मुखार आनी कांय देखी पळोवया। कावळो बसला, तो बसला। कावळो ह्या नामाच्या जाग्यार तो हें उतर वापरलां। चलो उबो आसा, तो उबो आसा। चलो ह्या नामाच्या जाग्यार तो हें उतर आयलां। बायल फुलां विकता, ती फुलां विकता। बायल ह्या नामाच्या जाग्यार ती हें उतर आयलां। फातर जमनीर दवरल्या, ती जमनीर दवरल्या। फातर ह्या नामाच्या जाग्यार ती हें उतर वापरलां। बॅग सुंदर दिसता, तें सुंदर दिसता। बॅग ह्या नामाच्या जाग्यार तें हें उतर वापरलां। तळें उदकान भरलां, तें उदकान भरलां। तळें ह्या नामाच्या जाग्यार तें हें उतर वापरलां। वयल्या वाक्यांनी तो, ती, तें हीं उतरां नामा बदला आयल्यात। तर व्याख्या पळोवया। नामा बदला आयिल्ल्या उतराक सर्वनाम अशें म्हणटात। मुखार आनी कांय चित्रां आनी वाक्यां पळोवया। मानाय काम करता, तो काम करता। मानाय ह्या नामाक उद्देशून हांगा तो हें उतर आयलां। रस्तो लांब आसा, तो लांब आसा। रस्तो ह्या नामाक उद्देशून तो हें उतर वापरलां। मूय पानाचेर वयर आसा, ती पानाचेर वयर आसा। मूय ह्या नामाक उद्देशून हांगा ती हें उतर वापरलां। बायल बसून आसा, ती बसून आसा। बायल ह्या नामाक उद्देशून ती हें उतर वापरलां। पुस्तक मेजार आसा, तें मेजार आसा। पुस्तक ह्या नामाक उद्देशून तें हें उतर वापरलां। घर सोबीत दिसता, तें सोबीत दिसता। घर ह्या नामाक उद्देशून तें हें उतर वापरलां। वयल्या वाक्यांनी तो, ती, तें हीं उतरां आमकां वेगवेगळ्या लिंगाचो बोध करून दितात। म्हणल्यार हीं उतरां तो म्हणपाचें, ती म्हणपाचें वा तें म्हणपाचें सुचयतात। तो म्हणपाचें हें उतर पुरुश जातीचो बोध करता। ती म्हणपाचें हें उतर स्त्री जातीचो बोध करता। आनी जेन्ना पुरुश वा स्त्री ह्या दोनूय जातींचो बोध जायना तेन्ना तें हें उतर वापरतात। तर व्याख्या पळोवया। जीं उतरां तो म्हणपाचें, ती म्हणपाचें
वा तें म्हणपाचें सुचयतात तांकां व्याकरणांत लिंग अशें म्हणटात. आतां आमी लिंगाचे प्रकार पळोवया. ह्या संदर्भात कांय देखी पळोवया. वाघ बसला, तो बसला. वाघ ह्या नामाक उद्देशून तो हें उतर वापरलां. पाडेली माडार चडटा, तो माडार चडटा. पाडेली ह्या नामाक उद्देशून तो हें उतर वापरलां. जाणटो सवकास चलता, तो सवकास चलता. जाणटो ह्या नामाक उद्देशून तो हें उतर वापरलां. कवाथो भाटांत रोयला, तो भाटांत रोयला. कवाथो ह्या नामाक उद्देशून तो हें उतर वापरलां. तो हें उतर वाघ, पाडेली, जाणटो, कवाथो ह्या नामाक उद्देशून आयलां. हांगा ह्या वाक्यांनी तो हें उतर पुरुश जातीचो बोध करून दिता. तर व्याख्या पळोवया. तो अशें सुचोवपी नामाक व्याकरणांत पुरुषलिंगी नाम अशें म्हणटात. देखीक तो लिंबू, तो लाडू, तो हात, तो माड आदी. तर लिंगाचो पयलो प्रकार पळयलो तो म्हणल्यार पुरुषलिंग. आतां फुडल्या प्रकारा कडेन वळुया. कांय देखी पळोवया. पाल वणटीर चडल्या, ती वणटीर चडल्या. पाल ह्या नामाक उद्देशून ती हें उतर वापरलां. सत्री सुंदर दिसता, ती सुंदर दिसता. सत्री ह्या नामाक उद्देशून ती हें उतर वापरलां. आरत बरी सजयल्या, ती बरी सजयल्या. आरत ह्या नामाक उद्देशून ती हें उतर वापरलां. बायल साडी न्हेसल्या, ती साडी न्हेसल्या. बायल ह्या नामाक उद्देशून ती हें उतर वापरलां. ती हें उतर पाल, सत्री, आरत, बायल ह्या नामाक उद्देशून आयलां. हांगा ह्या वाक्यांनी ती हें उतर स्त्री जातीचो बोध करून दिता. तर व्याख्या पळोवया. ती अशें सुचोवपी नामाक व्याकरणांत स्त्रीलिंगी नाम अशें म्हणटात. देखीक ती सूय, ती माती, ती बाय, ती गाय आदी. तर लिंगाचो दुसरो प्रकार पळयलो तो म्हणल्यार स्त्रीलिंग. आतां फुडल्या प्रकारा कडेन वळुया. कांय देखी पळोवया. भांगर चकचकता, तें चकचकता. भांगर ह्या नामाक उद्देशून तें हें उतर वापरलां. सवणें उडटा, तें उडटा. सवणें ह्या नामाक उद्देशून तें हें उतर वापरलां. पुस्तक पिंजलां, तें पिंजलां. पुस्तक ह्या नामाक उद्देशून तें हें उतर वापरलां. दातें जड आसा, तें जड आसा. दातें ह्या नामाक उद्देशून तें हें उतर वापरलां. तें हें उतर भांगर, सवणें, पुस्तक, दातें ह्या नामाक उद्देशून आयलां. हांगा ह्या वाक्यांनी तें हें उतर पुरुश वा स्त्री ह्या दोनूय जातींचो बोध करून दिना. तर व्याख्या पळोवया. तें अशें सुचोवपी नामाक व्याकरणांत अलिंगी नाम अशें म्हणटात. देखीक तें जनेल, तें झाड, तें अनस, तें मळब आदी. तर लिंगाचो आमी तिसरो प्रकार पळयलो तो म्हणल्यार अलिंग. लिंग हें नामाचें आसता. मनशाचें वा जिवाचें नासता हें समजप गरजेचें. आमी कांय फावटी हांचो घुसपागोंदळ करतात. देखीक बैल दादलेपणाचो बोध तेन्ना तो असो उच्चार जाता. गाय बायलपणाचो बोध तेन्ना ती अशें जाता. पूण नीज लिंगाक लागूनय पुरुषलिंग आनी स्त्रीलिंग अशीं हीं दोनूय उतरां आसलीं जाल्यारूय लिंग नामाचें, प्राण्याचें न्हय हें विसरूंक फावना. तशेंच बुकलो दादलेपणाचो बोध तेन्ना
तो असो उच्चार जाता. प्राणी म्हणून माजर बायलपणाचो बोध करता, तरी व्याकरणांत माजर ह्या नामाचें लिंग अलिंग, कारण लिंग हें नामाचें आसता, प्राण्याचें न्हय हें विसरूंक जायना. तर आयज आमी लिंग आनी ताचे 3 प्रकार पळयले. पयलो पुरुषलिंग, दुसरो स्त्रीलिंग आनी तिसरो अलिंग. लिंग आनी ताचे प्रकार हो पाठ तुमकां बरे भशेन समजला आसतलो अशी आस्त बाळगितां. देव बरें करूं.